हाय फ्रेंड्स. And welcome to Guest Stores Bite It. आयज आमी आसात वाळपय. अविनाशाच्या गावान. सो अविनाश आमकां कितें दाखयतलो आज तूं? आयज आमी मगो पयली खावपाच्या पयली आमी आयज वाळपय भोंवया सगळी. पूण खावपाचें मात विसरूं नाका. खावयाच. नक्कीच खावया. चल तर मागीर. चल तर तुम्ही खंय वच नाकात. आयज आमी सगळी कडेन फूल टू धमाल करूया वाळपयन आनी मस्त पैकी खावया. चल आपण. पणजेच्यान वाळपय 45 ते 50 किलोमिटराचेर आसा. वाटेन वतना एक गणपतीचें देवूळ लागता. वाळपयच्या सरभोंवतणी दिसतात उंच उंच डोंगर, हिरवळ, अभयारण्य आणि त्या रानवटी वाठारांतले 70 गांव. पुलीस स्टेशन, म्युनिसिपालिटी, हॉस्पिटल, गव्हर्नमेंट ऑफिसां ह्यो सगळ्यो सोयी ह्या वाळपयन आसात. ह्या सगळ्या गांवां खातीर बाजाराचो दीस म्हटलो की तो मंगळार. खावपा खातीर हॉटेलांय खूब आसात. पण सगळे म्हणटाले स्नेहा हॉटेल हें फामाद. चला तर टायम कित्याक काडुया. आमच्या बरोबर आता हरिश्चंद्र गावकर असतात. त्यांच्या वांगडा आम्ही चर्चा करूया या स्नेहा हॉटेलाविषयी आणि त्यांचे अनुभव ऐकून घेऊया. नमस्कार. तुम्ही हे हॉटेल केन्ना सुरुवात केली? साधारण 7 जून 1995. 1995. म्हणजे ह्या सुरू सकयल केल्लें सुरू. म्हणजे याच्या पयलीं तुमची दुसरीकडे होती. हां. तुमकां हॉटेल ही कल्पना कशी आयली? ॲक्च्युली माझे जे घर आहे पळय हांगाच्यान 12 किलोमिटर केडेगांव. खेडेगांव. आणि साधारणतः केडेगांव कारणान थंयसर वेवसाय करता शेती आनी दूद. बरोबर. म्हणजे तेन्ना कितें आमची जी सोसायटी आसली दूद लोकांक घालपाची ती 3.5 किलोमिटर पयस गांवा पडटा. म्हणजे कितें जातालें कोण तरी 2 लिटर दूद तो घालूंक शकनासलो. हांव कितें केलें म्हाज्या गांवांत स्वता इनिशिएटीव घेवन स्वता फॅक्टरी स्थापन केली. तेन्ना चीफ फावंडर चेअरमॅन जाला आनी ती व्हडली डेअरी स्टार्ट केली. आनी डेअरी स्टार्ट केली प्लस त्याच बरोबर हांव स्वताची डेअरी स्टार्ट केली म्हाज्या जाग्यार. सायटी म्हाजो एक फ्रेंड आसलो तो कितें म्हणपालो तूं दूद पॅकींग हांव कितें म्हणपालो सिटी एरिया आहा न्हू आमी कितें तरी समथींग करुया नवें कोल्ड ड्रिंक टायप अशें. ओके म्हटलें म्हणून हांव कितें केलें थोडेशे सामोसा थोडी भाजी स्टार्ट केली. आनी दूद इन्स्टेड ऑफ दूद ते हांगासर लोकांक जे कितें तरी हॉटेलाच्या रुपान दिवया अशें कल्पना येयली. आनी तो हॉटेलाचो एक्सपर्ट आसलो पूण तो टेलर ते बी काम करून. सो मला आमी कितें करुया चल दूद आमी फॅटी करुया मागीर आमी हॉटेल कशें स्टार्ट करुया. ते वापरून बरेचशे अशे हॉटेल ना क्लीन आसता. क्लीन हॉटेल ना म्हणजे उदक फेम मेळना पूण करुया. त्याच्यान ती कल्पना स्टार्ट केली. तुम्ही आता कितल्या तरेच्यो भाज्यो करता? बाजारात सकाळी आमच्यो जे चण्याची पातळ भाजी आसता मागीर परती सालाद आसता सुकी भाजी आसता टोमाट भाजी आसता कुर्मा भाजी आसता कळ्ळें न्हू अळसाणे वेगळो इवन बिया भाजी अशें 7-8 भाजी. तातूंतली आमी आयकल्या ती तुमची टोमॅटो भाजी सामकी फेमस. हय जाता म्हणजे कितें जाता फेमस. बरेच लोक की आता पणजेसून ओल्ड गोवन कसो पळया की आमच्या तोंड एप्रिशिएट करता. बरे बरे लोक हांगासर कित्याक मिनिस्टर येयल्या आमदार येयल्या सगळे येयल्या BJP काँग्रेस सगळे ती मोस्टली इवन मिनिस्टर मनीस म्हाजे हांगा एप्रिशिएशन करून गेलो. आमी सगळे ग्रुपान येयलो वापस सगळे. सो आमी आतां तुमची टोमाट भाजी खावन पळयता. खरीच अप्रिशिएबल अशी तुमची टोमॅटो भाजी आसा. अविनाश आमचो वाळपयचो ताणें सांगलें म्हाका म्हणल्यार हांव पयलीं खावन पळयतलें कशी आसा ती. चल एका म्हटल्यार आमी चल वाळपय भोंवन येवया. त्याच बरोबर स्नेहा हॉटेलानूय वचपाक विसरपाचें ना म्हटलें. थंयसली टमाट भाजी स्पेशलूच आसा. आमकां बरें दिसता.
भाजयेची चव इतली बरी आशिल्ली की तुमकां कशी केल्या ती दाखोवपाकूच जाय. You all have guessed it right. I have already entered kitchen of Sneha Hotel. ती भाजी खाऊन इतली रुचीक आशिल्ली की I really want to see how he had prepared it. तर आम्ही पळोवया ती भाजी कशी तयार केल्ली ती. आमच्या बरोबर आसा आनंद गाडी, तो दाखयतलो आमकां ती भाजी कशी तयार केल्ली ती. आनंद बाब, आमकां तुमी दाखयात टमाट भाजी कशी तयार केल्ली ती. खूप रुचीक आशिल्ली भाजी. पयलीं आमकां इन्ग्रेडियंट्स दाखयतात कितें आसा. मसालो कितें आसा. आमी रेडीमेड यूज करिना, आमी काडटा स्वता. तुम्ही सगळं तुम्ही आमी तयार तयार करता करता मसालो. सांगात कितें आसा तुमचं. एक कोथंबीर फर्स्ट, मागीर जायफळ, हळद, मिरयां, दगडफूल, तिकी, लवंग, खसखस, जिरे, पत्री, मेथी आणि ना वेलायची, आले लसूण, जिरे आणि तीळ, दही, हे मसालो. हो, सगळं मसाला. हय. मागीर त्याच्यात जो कांदो हा बारीक करून घेतलेला, ही सोया आणि हे मिरची, म्हापसा मिरची म्हणटा हेका. हे सगळे कसली मिरची म्हणतात? म्हापसा मिरची. म्हापशेच्या नाटक. म्हापशेची मिरची. पळयल्या मरे तुमच्या बाळपण जी भाजी जाता ताका म्हापशेची मिरची म्हापश्याची चव येता म्हणपा हरकत ना. आणि मागीर टमाटो बारीक करून घेतलेला, ओके. कांदो आणि बटाटो बॉयल करून घेतलेला, बॉईल करा. बॉयल करून. आणि ही कोथंबीर, हिरवी कोथंबीर, ही सासवा, हे तेल. ओके. स्टार्ट करूया आम्ही. हय. आता मसालो फ्राय करून घेवपाक. पहिली तेल. तेल, आणि लसूण, फ्राय करपाचें. ओके. आले लसूण घालपाकूच जाय. ते घातल्यार तितले हे जायना, टेस्ट मातशी बरी येता. डिफरंट जाता. ते आले लसूण जाय. ओके. आनी मसालो बाकीचो घालपा पयलीं. मिरयां आनी मिरयां, दगडफूल, तिकी, लवंग, जायफळ, वेलची, मेथी, पत्री, जिरे, आणि कोथिंबीर, कोथमीर. आणि मिरची. अविनाश, म्हापशेच्यो मिरच्यो. स्पेशली म्हापश्याच्यो. फ्राय करून घेवपाचें. हे आता सगळें कितें हे आतां मिक्सरात वांटपा जाय. तेच्यान आतां कांदो फ्राय. ओके. तो मातसो बरो फ्राय करपाचो कांदो. नाल्लाची. हे आता कितलेशे घेतला तुम्ही? एक नाल्लाचें घेतला. एक नाल्लाचे. एक कितल्या जाणांक पुरतले अशे? एक नाल्लाचो चार केलो जाल्यार एक 4 जाणांक पावता. 4 जाणांक. 5 जाण करपाक येता. तुम्ही आज कसली कसली भाजी करता आणि वेगळी. आणि पातळ भाजी असता, चण्याची असता, केन्ना मुगाची असता, चवळ्याची असता, चणा मसाला, बिया भाजी, बिया भाजी. कुर्मा. तुमच्याकडे वेगवेगळी व्हरायटी. वेगवेगळे. हय. एक दिसा एक डिफरन्स करता. चडशे लोक हांगा टमाट भाजीच खावपाक तो येतात. पण आमचे टमाट सगळ्यांक आवडते. त्याच्यात मसालो मातसो कमी पडटा. कमी. हां. प्रत्येक भाजी जी करता ताका घरगुती मसालो काडटा. हय. बाजारांतलो घालना. बाजारात आता हे फ्राय जाले त्याच्यात हळद घालपाची. तुमकां ह्या स्नेहा हॉटेलाच्या टोमॅटो भाजयेची खुबशे सिक्रेट्स कळिल्ली आसा. ट्राय इट एट होम. आता हे वाटून घेतले. आम्ही आता जो मसाला फ्राय केलो
तो आम्ही वाटून घेतलो तो वाटून घेतलो तो मसाला आमचो रेडी आसा. आता फुडली रेसिपी पळोवया. परत तेल घालपाचें. तेल गरम जातकीर घालपाचें तें ओके. जिरें जिरे. मातशें फुटपा जाय. ओके. जाता हां हां हां. मातशें तें टेस्ट जालें भायर पडटा. अच्छा अच्छा अच्छा. हे आलें लसूण बारीक केल्लें आं तितून तुमी मोटे घातिल्ले वाटताना. वाडटा आसतना मोठें तें हे चड घालपाचें कितें मातशें तें फोडणें फोडणे खातीर. अच्छा अच्छा. हे जालें दिसता न्ही. मसाला ओके. मसाला तें आपण एक खमंग असो वास येता आता. खमंग. आय कॅन इमॅजिन कितले कश्ट घेवन ताणें ती भाजी तयार केल्ली. बॉयल करून घेवपाचें. आं मसालो. तुमी ते चड पातळ करनाय. मिडियम. मिडियम तेज्यात ते बटाट आनी कांदो बॉयल करून घालो. तितून तुमी हळद आनी मीठ घाला. आनी मीठ घाल. मीठ घाल. ते मागीर भितर घालप तेजें. मागीर हे टमाट अच्छा. टमाट भितर घालप. टमाट मेन इन्ग्रेडियंट. हे टोमॅटो तुमी शिजोवना फक्त कट टमाटर करून. जर शिजयले जाल्यार मागीर ते भितर मेळना. मेळना. मातशें कच्चे रावपाक. बरोबर. लोकांना जेन्ना आमी भाजी खाता तेन्ना आमी इझी आहा टेस्ट बरी आहा आणि हे सगळें हय म्हणून वता. पूण ताज्या फाटल्यान कितले कश्ट आसता ते आज कळून आयले म्हाका. ओके. टोमॅटो तुमी चड पिकलेली घेतल्या दिसता न्ही. कच्चे रावल्यार कितें तें आंबट चड. हय आनी हाजो मातसो म्हाका दिसता ज्यूस मिक्स जावन. कच्च्यान तें मेळना. ड्राय केला हय आनी म्हणजे कोणाक जर चपाती वांगडा जाय जाल्यार ताणें चड ड्राय करून खावं येता. आंबट चड आसा म्हणून मातशें साकर घालता. साखर घालता. टोमॅटो मातशे आमसर. हे आतां शिजले तो लायले आतां रेडी आहा. अच्छा अच्छा. टेस्ट पळोवपाक. ही आता टोमॅटो भाजी तयार जाल्ली आसा. आनंद बाबान आमकां एकदम अशी टेस्टी टोमॅटो भाजी कशी तयार करपाची म्हज्या ज्ञानाक आनी मातशी बारीकशी भर पडलेली आसा. सो तुमी हेजो बेगीन रिकॅप घेवन पळयात. टमाट भाजी करपाक तुमकां लागतले हरवी कोथमीर, टमाट, नाल्ल, सुकी मिरची, सुकी कोथमीर, लसूण, आलें, सुको गरम मसालो आनी तेल. पयलीं एका भांड्यान तेल घालप. तेल घालून तातूंत लसूण, आलें हें घालून बरें भाजून घेवप. मागीर तातूंत मिरी, दगडफूल, तिखी, लवंगां, जायफळ, वेलची, मेथी, सुकी मिरची आनी जिरें घालून बरें भाजून घेवप. तें भाजून जालें की तें वांटून घेवप. मागीर त्याच भांड्यान कांदो, नाल्ल आनी हळद घालून बरें भाजून घेवप. तें भाजून जालें की तें वांटून घेवप. तेल गरम जालें की तातूंत सांसवां, जिरें आनी वाटिल्लो मसालो घालप. मागीर तातूंत टमाट, उकडलेले बटाटे, कांदे हें घालप. मागीर तातूंत चवी पुरतें मीठ घालप. तें बरें उकळ्ळें की तेच्या वयर कोथमीर घालप. आमची टमाट भाजी तयार.